2011 वर्सा 25,000 कोटींचो खण घोटाळा गोंयांत जाला अशें पत्र श्रीपाद नायकान राष्ट्रपतींक बरयलें. तेन्ना ह्या घोटाळ्यांत दिगंबर कामत, सुभाष शिरोडकार तशेंच विश्वजीत राणेंचो आस्पाव आशिल्लो आनी त्या वेळार ते काँग्रेसींत आशिल्ले आनी आतां भाजपांत आसा अशें विधान आरजीचो मनोज परबान केल्लें. मात आरजीन केल्ले आरोप हे साप चुकीचे. शहा कमिशनाच्या रिपोर्टांत म्हजें नांव आसा तरूच विरोधी पक्षान उलोवचें अशी सणसणीत जाप दिगंबर कामतीन ह्या वेळार दिली. हो जेन्ना श्रीपाद नायक सायन मारता, हे लेटर सायन मारता आनी सांगता की आपूण प्रेसिडेंटाक सांगता की गोंयांत इल्लीगल मायनिंग चल्ला, 25,000 कोटीचो स्कॅम जाला आनी ती मायनिंग बंद उडय म्हणून. आनी भितर ह्या 3 जाणांचे आयज जे बीजेपीन आमदार आसात आनी मिनिस्टर आहात तेंची नांवां आहा. भितर दिगंबर कामत आसा, सुभाष शिरोडकर आसा आनी विश्वजीत राणे आसा. 3 जाणे बीजेपीन आहा. आयज मायनिंगच्या परिस्थिती जर पळयत, मायनिंग बेल्टान हो सीन जो तुम्ही फाटल्यान पळोवपाक शकता, उद्ध्वस्त जाल्ले फॅमिलीज, उद्ध्वस्त जाल्ले लायव्हलीहूड, उद्ध्वस्त जाल्ले धंदे. नांवां कोणाची आसा? दिगंबर कामत, विश्वजीत राणे, सुभाष शिरोडकर. हे 3 जाण बीजेपीन आसात. 2 जाण मिनिस्टर आहा आनी दिगंबर कामत 2022 बीजेपीन गेलो. शहा कमिशनाचो रिपोर्ट काढ, पीएससीचो रिपोर्ट काढ, खंयच्याय हातूंत भितर दिगंबर कामतीचे चीफ मिनिस्टर किंवा चीफ मिनिस्टर म्हणून नांव आसता. पण ज्या पक्षान तुमचेर ब्लेम केले त्याच पक्षान तुम्ही आसा. म्हजें नांव आसा जाल्यार ताचेर म्हणटा. तोंडाक कितें उलयता ताचेर हांव वचना. आय एम व्हेरी कॅटेगरिकल. There was a Shah Commission appointed by the government of India. They submitted a report, which is again proved. त्यात हिस्ट्री तुम्ही आता तांकां कांय धरलो ना, तांचे मुखार कांयच ना, म्हणून ते कित्याक कितें इश्यू काडटा. Shah Commission report was placed in the Supreme Court. Supreme Court said you cannot take action against this, even against those who are named, because you have not given them opportunity. म्हजें नांवच ना त्या रिपोर्टात. पीएससी रिपोर्ट म्हणून एक जालो which does not exist, म्हणून मागीर प्रूव्ह जालो. तातूंत म्हजें नांव ना.